सुरवातीक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 129, I-22, पापिया तूं रे निर्भाग्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज कुरपेच्या नोवेनाचो 5वो दीस आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आपोवणे, अस्मिताय आनी समोरपण. शावेरान जेजूचे आपोवणे आयकलें, ताचेर खूब नियाळ केलो आनी मागीर ताणें आपलो जबाब दिलो. शुभ वर्तमानांत जेजू शिसांक सांगता, मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. आणि हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच संपार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या कुटुंबाक मोयपासान सांबाळ, बऱ्या कोन्यांनी आमची जीण सदां सुफोळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जॉन आज प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर दुसरे पावटी जॉनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव आसत्या नेनवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर.
जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियसाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, ह्या तर जेरेमियसाचेर आड एक नाडबूद सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक सुमूर्ती विणें उरचो ना. न्हय म्हणून जाणार बुदी विणें आनी प्रवादी शब्दां विणें उरचे नात. ह्यात तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा, दोयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनोती करूंक, तुजी शिरोंत तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलों हाचो उगडास कर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलेल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हज्या कानार पडटा. सोर भोंवती भिरांतीचो कोलकोलो. सगळीं बरोबर म्हजेर चाडवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निबार. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमाना खातीर उबीं रावया. हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक चोडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चोडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकांच्या हातान घालतले. ताका मोडण्याचें फॉर्मोन ते मागतले आनी ताच्यो मुस्कोऱ्यो करूंक, ताका जेरबोन मारूंक आनी कुर्सार खिळावंक, ताका बावार्थ्यांचे स्वाधीन कोत्तले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जातलो. तेन्ना झेबेदेवांच्या पुतांची आवय ताचे सोशे आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतले तुमच्यान पिवंक जायत? तांणी म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतले तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हे 10 जाण ह्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोशें आपोवन हाडून सांगलें, भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय.
तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत येरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर येरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जितलो ल्हानबीक तितलो व्हड. प्रवादी जेरमास असो देवाक शीण करता. सेवेचो इनाम मोन्नाची क्यास्त कितें ताचें प्रवादी काम ताच्या जुदे भावाक बरें लागना, त्याच पासत ते ताका मारूंक सोदतात. आयच्या वाजेलान जेजू आपल्याक जेरुसलेम कितें भोगचें पडटलें ताचे वयर आपल्या शिसांक सांगता. देवाच्या राजान देवाच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसपाचें आमच्या हातांत ना, पूण देवान जशें एकल्याक निर्मिलां तें भोगूंचो फावो तो इनाम तोच देवा आमकां दितलो. ह्या विस्वासान आमी जिवपाची गरज. देवा मुखार खरो व्हडलो मनीस म्हणल्यार सेवेचो मनीस, ल्हानबीक मनान दुसऱ्यांची सेवा करतलो. सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरान नम्रताय आनी गोरिबाय पटकरून तो काळजीदार जालो. कोणाचीच आनी कसलीच भिरांत नासली, जावं चोरांची, जावं बुट्ट्या तारवाची, जावं वताची, पावसाची वो हिमाची. पयलो जापानाक आनी मागीर चीनाक वचो नाकाय म्हूण ताका आडायताले, पूण ताणें कोणाचेंच आयकलें ना. फाटीं फुडें सरोनासतना मागण्याच्या दोयऱ्यान ताणें आपली पावलां मारलीं. हिंच्याच अधिकाऱ्याच्या वो बोलवंत मनशांक तो भियेनासलोलो. ताचें जिवीत तांच्या हातांत आसलें लेगून जाल्यारूय स्वताक उखलून दवरतालो. भावार्था पासत वो संवसारांतल्या पांयां तळा मुस्तिल्ल्या गरिबां पासत वो ताणें भोंवती दिल्ल्या क्रिस्तांवां पासत. देव आमकां पवित्र जिवीत जिवंक उलो मारता. ह्या प्राचीन काळांत आमी देवाक कसलो जबाब दिवया. कोण भाशेन बापाची अपुरबायची आमच्यानूय जावंक जाता. कोण भाशेन जिविताचें पवित्रपण जोडून जेजू भाशेन मोहिमेंत पोरजोळीत लोकलोकीत आमच्यान जावंक जाता. आयज देवाच्या नेम कायद्यांची पवित्र सभेचे शिकवणेची बेपरवा केल्ल्या जावं खासगी जिवितांत वो समाजांत कितले अदृश्ट भितर सरला तें आमी पळयता. सैतानान तरेकवार भासांनी आमचेर आक्रमण केल्लें आसा. म्हणटच ह्या प्राचीन काळाच्या निमतान परत ह्यो म्हत्वाच्यो शिकवण्यो आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया. जेजून एकवडो येवन बापा सांगाता वेळ सारलो. आपल्या मिसावां आनी जिविता विशीं बापाची कुशी कितें ती तो शिकलो. आमच्याय जिवितांत आमचो मागण्याचो वो खासगी मागणें करूंक देवाक भेटोवंक एक खेरीत जागो गरजेचो. थंय जेजू भाशेन पवित्र आत्म्याक सांगाता घेवन बापा बरोबर वेळ सारुया. सांत जुजेबाजाक श्रीलंकेन तरेकवार कश्टांक आनी हेर परिस्थितींक खांद मातचो पडलो तेन्ना जेजू सुर्याचो ताणें पोरजोळ आदार घेतलो. ताची देख घेवन जिविताच्या कश्टा खुर्सांक फुडो करूंक बापाचो आदार मागुया. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना सेवेचें मोन मोगा दयेच्या कोन्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आयती आसूंक आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो बापाच्या हातांत घालुया. आयज आमी धर्माच्या अधिकाऱ्यां पासत मागुया. जण एकल्यान आपले पोरजेची नम्रतायेन सेवा करूंक तांच्या पासत मागुया. नावान बाबा हे मागणे करता तुका.
आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थेन सगळ्या नागरिकांची सेवा करूंक आनी तांच्या गरजांत पावंक तांच्या पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हॉस्पिटलांनी दोतोर, नर्सस आनी दुसरे वांगडी नम्रतायेन दुयेंत आसलेल्या लोकांची सेवा करतात. देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचीं भुरगीं जीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात तांकां बरो यश मेळूंक आपल्या जिवितांत सदांच तांणी मेहनत करूंक तांच्या पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा, आमी नम्रतायेन थोडी मागणी उच्चारल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 29 C3 आमची सोगली गुपीत चेतना. म्हज्या बाबूंनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी हे भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवाक सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्ता सांगातीन तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, povit, povit,
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया Soumia Jesu, ami hondokata, ani hekashitli pieta. Dili padi, tu vaibhavani son, ami tuche manor porkata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादमुखी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडचलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती बागयोन जुसे बागयोन दोन दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजमुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दियात
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 61 D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणांत ओमो जिविताची सुफोळ खुणा तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावूं म्हूण मागता.
तुज्या पुता जेजूचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे भाग्योन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 240 U19 San Francisco Xavier. San Francisco Xavier, tuži korugoja šara, tu Jezu časojnika, sodacoj divot kor maka, tu Jezu časojnika, sodacoj divot kor maka. San Francisco Xavier, tuži korugoja žara, tu Jezu časojnika, sodacoj divot kor maka. Tu Jezu časojnika, sodacoj divot kor maka.